सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावोंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणेच्या सर्व दुस्माना थावन विशेव दिलो तेन्ना रायान नातान प्रवाद्याक म्हळें, पळय, हांव देवदार रुखाडाच्या रावळेरांत जियेता, पूण देवाची सल्या पेट एका थंबांत रावता. नातानान रायाक जाप दिली, वच आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचे उतर नातानाक आयलें, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावोंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय. दळबरांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तूं सरवाच्या मैदानार बोकड्यां फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परचे इस्रायेलाचो फुडारी करूंक थंयसो काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या सर्व जाग्यांनी हांव तुजे सवे आसलो आनी हांवें तुज्या सर्व दुस्मानाचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वेच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायेल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो. हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायेलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळा थावन खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले, तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या सर्व दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशेव दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस भरून तूं तुज्या पुर्वजां सवे विशेव घेतलोय तेन्ना तुजे संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवडकी थीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तो गुन्यांव करीत जाल्यार मनीस वापरतात ते बोडयेन आनी मनीस दितात त्या मारांनी हांव ताका शिक्षा लायतलो. तुजे घराणें आनी तुजे राज म्हजे मुखार सदांच थीर उरतले आनी तुजे शिवासन ससनाक तकतले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाखणतलो. हांव उसारता तुजो मोग ससनाक तकता. सरकार तुजे विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय, हांवें विंचून काडलेल्या कडे हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनाने वाखणतलो. तुजो वंश हांवें ससनाक थीर केला. सगळ्या संतते पर्यंत तुजे शिवासन स्थापीत केला. सर्वेस्परा आकाश तुजी विस्मिता परगडता आनी भक्तांचे सभा तुजे विश्वासीपण. श्लोक. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल
घायानाने वाखाणथलो. हांव ताका म्हजो मालगडो पोत करतलो, संवसाराच्या रायामध्ये भोव व्हरतो. ताचो वंश हांवें ससनाक स्थापीत केला, आकाश आसा पर्यंत ताचे शिवासन थीर उरतलें. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल घायानाने वाखाणतलो. सांत पावलान रोमागरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. जेजू क्रिस्ता विशयांत परगट करून हांवें तुमकां कळीत केल्ले सुवार्ते प्रमाणे जियोंक तुमकां तिरासन आनी बळ दितल्या देवाक जाव महिमा. सासणेक काळात हांवन गुपीत दवरलेली, पूण ह्या काळार उगडापी जाल्ली मांडावळच ही सुवार्ता म्हणयत. जुदेव न्हय आसलेल्या सोमेस्त लोकांन विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक येवचे खातीर प्रवाद्यांच्या बर्फा मुखांतर तांकां ती कळीत केल्ली. एकल्याच सर्व जाणार देवाक जेजू क्रिस्ता उद्देशे जाव महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. 6व्या महिन्यांत देवान गाब्रिएल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नावाच्या एक शहरांतले एक औंकारी सरशे पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जोसे नावाच्या एक दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते औंकारीचे नाव मोरे. देवदूत भितर सरून तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुझे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नमन कसलो जावेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसत जाताली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातालो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाल तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरे देवदूता लागीं म्हणाले, हें घडचें कशें हांव आजुनी औंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताचे सकत तुजेर सावळी घालतले. देखून तुजे थावन जल्माच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटाले. आनी पळय, तुजे संबंधीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वाजडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराचे साखर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जाव. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता.